पोलिओ कॅम्पेन आज आमचो सुरू आसा PHC पर्वरीमच्या तर्फे 14 डिसेंबराक हांगासर प्रत्येक भुरग्यान 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी येवन 2 ड्रॉप्स हांवें तांकां घालपाचे आनी आपल्या भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचें. पोलिओ हें एक घातक दुयेंस जावन आसा. तें जाल्ल्या कारणान भुरग्याचे हात पांय आवळून येवन तांकां डिजेबिलिटी जावंक शकता. सो हे आमकां पोलिओ पयस करपा खातीर गव्हर्मेंटान हो कॅम्पेन सुरू केल्लो आसा. तर प्रत्येक आवय बापायक हे मागता की तांणी येवन आपल्या भुरग्याक हे ड्रॉप्स दिवचे. आज पोलिओ डे आमचो अंगणवाडी वाडा पोलिओ बूथ आसा आनी हांगा बरो प्रतिसाद मेळटा. अजून आतां एक 35 जण आयिल्ले आहा अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा. थंय बरेच तर आसा आमी गेल्लेले आहा दुकान सांगपाक बरी जागृती केला तुमी. आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा. आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें ठरयला. ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा. पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश तर पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना. त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचे 2 डोस दिवपाक ठरयला. तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता. पल्स पोलिओ आसा. सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो. चला तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें.